नमस्कार. गोवा टुडेत उष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. टीव्हीचो बिझनेसमॅन नवीन पटेलाचे अपहरण करपी 5 आरोपींक पुलिसांनी उखलले. पटेलाक सोडयलो. घरकान्नी कडेन मागिल्ली 1 कोटी खंडणी. कामगाराचेच किडनॅप कारस्थान. गोयच्या 18 वर्सां वेले लाख मायज लोकांनी अजून पयलो डोस घेतिल्लो ना. 55 शाळांचो स्टाफाचे लसीकरणा विशीं अजून रिपोर्ट ना. खात्याची कारवायेची शिटकावणी. नव्या मेजर पोर्ट कायद्याक गोयचे खंयचेच कायदे लागना. गोंय काबार. लुईझीन म्हणटा खासदार सरकारान कायदो रद्द करूंक लावचो. प्रधानमंत्र्याकडेन शिष्टमंडळ वरात. आग्वाद जेलीचे खाजगीकरण ना. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मायकल पळोणेक जेलीचे इतिहासाचेर म्युझिक शो. प्रधानमंत्र्याच्या हातान उक्तावणाचो बेत. सीसीपीची कदंबा बस स्टँडा भायल्या फळा फुलबाल्यांचेर कारवाय. दुकानदार म्हणटा परिकरा फाटल्यान गोंयकारांक ना वाली. कदंबा सीसीपीचे कास्किसावांत फसले दुकानदार. शिरदाव पाळे सरपंचा आड अविश्वासाची बसका रद्द. आदलो सरपंच परत. गोवा फॉरवर्ड धरून हेरांचो अतिरिक्त पंचायत संचालकाक घेराव. हायकोर्टात वचपाची तयारी. आणि कुस्तीपटू रवी कुमार दहियान टोकियो ऑलिम्पिक्सात जोडले सिल्वर. दादल्या हॉकी पंगडाचे 41 वर्सांनी ब्रॉन्झ. चानूचे सिल्वर. सिंधूचे ब्रॉन्झ धरून भारताच्या खात्यात अजून मेरेन 5 मेडलां. प्लायवूड बिझनेसमॅन नवीन पटेलाचे किडनॅपिंगाची केस गोंय पुलिसांनी सोडयली. 5 आरोपींक उखलले. नवीनाक सोडपाक ताचे घरकान्नीकडच्यान 1 कोटीची खंडणी मागिल्ली. आरोपींतलो एकलो नवीना कडेन कामाक आशिल्लो. ताणेच अपहरणाचे कारस्थान रचले. पीडिताक थिवी सावन किडनॅप करून आगशी एका बिल्डिंगेत दवरिल्लो. डीजीपी मुकेश कुमार मीणान पुलिसांचे मिशन रेस्क्यू सांगले. 5 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में एक ऑफेंस रजिस्टर किया है कोलवाले पुलिस स्टेशन में. उसमें इंफॉर्मेशन थी कि एक मिस्टर पटेल है, नवीन पटेल, उसकी किडनैपिंग हुई है. लेटर ऑन इसमें पता चला कि इन लोगों ने ये पहले उसके पास उसकी दुकान पे गए थे, नवीन पटेल की पे. वो प्लाईवुड का काम करता है कि हम प्लाईवुड खरीदेंगे. ये बोले कि आप थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर बाद हमारा कारपेंटर आया है, उसके बाद हम प्लाईवुड खरीदेंगे आपसे. तो ये बोला कि मुझे जाना है, कहीं जल्दी है. लेकिन इसके बाद में उसको अंदर से बंद कर दिया और उसके आर्म्स टाइप बता रहा है कि आर्म थे वो लगा दिया, प्लस नाइफ टाइप कोई इंस्ट्रूमेंट था वो भी इसको उससे डराया. एक एक्यूज ने इसकी वाइफ को फ़ोन भी किया और फ़ोन में रैंसम अमाउंट थी 1 करोड़ की. फिर धीरे धीरे पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन करती रही, क्योंकि उसमें लिंक हो गया. थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किए तो उसके बाद लोकेशन वीरेंद्र कुमार की और निशांत की पता चली कुछ एविडेंस लेने के बाद, और इन दोनों को लाया गया. थोरोली इनको इंट्रोगेट किया गया. जो निशांत मोगन था ये इसके यहाँ काम करता था. जो नवीन पटेल है इसके यहाँ पे काम करता था और बाद में छोड़ के चला गया. उसको सारी डिटेल इसके मालूम थी, रिलेटिव्स की और इसकी. वन एक्यूज नेम इज मिस्टर वीरेंद्र कुमार, अनदर इज निशांत मोगन, थर्ड वन इज मंजूनाथ, फोर्थ वन इज सुजित, फिफ्थ वन इज सुभाष.
गोयचे 18 वर्सां वेले लाखभर मायच लोक अजून पयलो डोस घेवपाचे उरल्यात. सरकार मतदार वळेरे प्रमाण ट्रॅक करता. तातले चडशे गोंयांत नाशिल्ल्यान ते उरले आसतले असो मुख्यमंत्र्याचो अदमास. दुसरे वटेन 55 शाळांनी स्टाफाच्या वाशिना रिपोर्ट शिक्षण खात्याक दिल्लो ना. 6 ऑगस्ट मेरेन डाटा दिलो ना जाल्यार शाळांचेर कारवाय म्हूण खात्याची शिटकावणी. 31 जुलै मेरेन पुराय गोंयांत 18 वर्सां वयल्या लोकांचे 100% पयल्या डोसाचे वॅक्सिनेशन पुराय करतले म्हण सरकारान टार्गेट दवरिल्ले. मात अजून 1 लाख मायज लोक वाशिनां घेवपाचे उरल्यात. आतां मेरेन 13,34,000 वाशिनां गोंयांत दिल्यात. तातूंतले 7,72,000 पयलो डोस जाल्यार 2,80,000 लोकांनी दुसरो डोस घेतला. उरला ते 1 लाखांतले बरेचशे लोक गोंया भायर आसतले म्हण मुख्यमंत्री सावंत सांगता. जुलै एंडाक आमी फर्स्ट डोस कंप्लीट करता म्हटलेले. त्या खातीर ऑलमोस्ट 1 लाख आनी ऑड कितें तरी लोक उरला. हांवें तेजी डिटेल्सूय घेवपाक लायल्या. किंवा आमी जरी म्हटलें न्ही रे म्हणजे हे लोक उरल्या म्हणून आमी वयता आमी वोटींग रोलाच्या प्रमाणे. हांवें कालच्या म्हज्या मिटिंगेंत तांकां तेंय व्हेरीफाय करपाक लायला. थोडे भायर आसता म्हणून खरेंच हे लोक गोंयांत आसा काय कितें म्हणजे आमकां तो नंबर व्हेरीफाय करचो पडटा. कारण ते थोडे जाण वोटर्स जे आसा हे गोंयांत रावत ना. तो जरी हांगासर आशिल्लो जाल्यार थोडे जाण फिजिकली डिजाबल्ड आसतले. त्या खातीर तेच्या कडेन थोडी कडेन अजून घरा कडेन वचून दिवपाची सोय जावंक ना. त्या खातीर जे नात हांगासर त्या खातीरूय तो नंबर जो आसा पळय न्ही हो आमकां 1 लाख आनी ऑड कितें तरी दिसता. बट एक्चुअली प्रॅक्टिकली कितलो उरला ताजो हांवें आमचे हेल्थाची टीम जी आसा तो व्हेरीफाय करी. 55 मुळाव्यो हायस्कूल, उच्च माध्यमीक आनी हेर शाळांनी टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफाच्या वाशिनांचेर आपलो रिपोर्ट शिक्षण खात्याक पावयल्लो ना. नवे सर्क्युलर काडून खात्यान तांकां 6 ऑगस्ट मेरेन डाटा दिवंक लायला. ना जाल्यार खंय कारवाय. स्टार्टअप स्किमी खातीर 12तले 9 अर्ज ब्रेस्तारा पास केले. 12 सुमार प्रपोजल्स आशिल्ले. मॅक्झिमम प्रपोजल्स बारीक बारीक स्टार्टअप्स हेजे आशिल्ले. एक भितरली 2-3 सोडली आसात जाल्यार बाकीची सगळी प्रपोजल्स जी सँक्शन जाल्या तांकां 3 इन्स्टॉलमेंटांनी पयशे दिले वता. म्हणजे ते 40%, 30%, 30%. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट इनिशियल स्टेजीचेर जरी तांकां रिलीज कर अशेंच रिकमेंडेशन आशिल्लें स्टार्टअप सेलाच्या कमिटीचें. ते तांकां रिलीज जाले वयतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्राचो नवो मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी कायद्याक गोयचे टीसीपी, रिजनल प्लान, ओडीपी, पालिका, पंचायत, जमीन कायदे कांयच लागना. टीसीपी मंत्री बाबू कवळेकराची विधानसभेत जाप. लुईझेन म्हणटा केंद्र गोंयाक कॉलनी समजता. गोंय सरकाराचे कोत ना. तिनूय खासदार आणि सरकारान हो कायदो रद्द करून यत्न करचे. ना जाल्यार खंय गोंय काबार. पीएमा कडेन खंय सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरचें. Likely implications include redundancy. म्हणजे काय झाला तो redundant जाता of Goa Town and Country Planning Act and the regional plan and the ODPs prepared thereunder. Goa Municipalities Act, Goa Panchayati Raj Act, Goa Land Development Act and Building Construction Regulation 2000 Act and Goa Land Revenue Code in respect of the areas under the port limits constituted by major ports subject to any rights of private property therein and consequent revenue loss on account of the same. This means this act which is passed and which is notified just few months back on the Gazette is going to do away with all our rights. To all the 3 members of parliament, immediately they have to explain to the Goans what is their role, and if they have no role, they have to immediately get this act cancelled. I also call upon all the village panchayats, zilla panchayats and municipalities to convene their Gram Sabhas and convene special meetings and oppose this draconian law which has potential of usurping the powers of the local authorities. I also call upon the state government and more particularly our own Union Minister of State and our Chief Minister, if necessary, if they feel they are impotent
not important, important. And they cannot do anything to have an all-party delegation to the Prime Minister and to press the need to repeal this act which will otherwise destroy Goa and its landscape. भारताचो कुस्तीपटू रविकुमार दहियान टोकियो ऑलिम्पिक्सात रुप्या पदक जोडले. रशियाच्या कुस्तीपटून ताका गोल्ड मेडलाक हारयलो. आदी वेटलिफ्टर मीराबाई चानून रुप्या पदक जोडला. दादल्या हॉकी टीमीन 41 वर्सांनी काश्या पदक जोडले. आदी PV सिंधून काश्या पदक हाडले. भारताकडेन आता मेरेन ऑलिम्पिक्सात 3 काश्या पदकां धरून एकूण 5 मेडलां जाल्यात. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. आग्वाद जेलीचे खासगीकरण जावचे ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केला. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकार आणि थळावो आमदार मंत्री मायकलान आग्वाद जेलीची पळोवणी केली. आग्वादा जेलीचो इतिहास लक्षात घेऊन लायव्ह म्युझिक शो जातलो म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. रिनोव्हेट केल्ले जेलीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातान उक्तावणाचो बेत. गोयच्या 60व्या मुक्ती वर्षाच्या निमित्तान आम्ही केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 26 crores ऑफ रुपीज खर्च करून खरोखरच एक आग्वाद जेल हो बऱ्या मोनोमेंटान कन्वर्ट केल्लो आसा. आणि निश्चितच म्हणजे गोंय मुक्ती संग्रामात राम मनोहर लोहिया आसतले, TB कुन्ना आसतले, बाकीचे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी जे हांगासर आग्वाद जेलींत दवरले ताच्या संदर्भातलो म्युझिक एंड लायट शो आसतलो किंवा प्रत्येक जेलीच्या संदर्भातल्यो प्रत्येक यादी सुशोधीत लोकांक दाखोवपा खातीर ह्या वर्साक उक्तावण करपाक आमकां खूब खूश भोगता. आनी आमी उक्तावण बेगिनात बेगीन करतले. देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या प्रोजेक्टाचे उक्तावण करतले. ताच्यान मागीर मॉनिटर जायत आसा आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर काम कशें जालां, केन्ना कंप्लीट जातलें, पुराय केन्ना इनॉग्रेशन करपाचें ह्या संदर्भात आमी पळोवपा खातीर आयिल्ले. सर तुमी ही कोणाक दितले बी अशें आमी हे कोणाकूच दिवपाचें ना. कालूच कितें विजय सरदेसाय तर ही सरकारान विकलो फुडें मीठ खाता ताका संवय जाल्ली आसा. आमी कोणाक दिवपाचें ना. त्या खातीर कोणीय वगीच कितेंय जो अपप्रचार करता पळय न्हय त्या अपप्रचाराक बळी पडपाचें न्हू. आणि तो तेंच दिसता ताणें आजून पासून तेंच केल्लें आहा. विजय सरदेसाय हांव वळखता तूं वळखता. ह्या लोकांनी हे लोक जे समजतात पळय पॉलिटिक्सा भितर, हे पॉलिटिक्सा भितर सोशल फील्ड न्ही, हे पॉलिटिक्सा भितर द्वंद्व समजतात. आमदार जावप आनी बिजनस करप, इतले मोडप इतले ओडप असलें समजतात. हें जें काम जालां पळय हें प्रामाणीकपणान जाल्लें आहा, लोकांक मुखार दिल्लें आहा. अरे स्वतंत्र सैनीक आसा ते आमी कितें केलां म्हाका सांग पळय. आज ह्यो ज्यो वस्तू आहा पळय हेजे भितर आमचो स्वतंत्र सैनीक रावला ह्या जेलीन, त्याग केला, अत्याचार सहन केला, मार खाला पुर्तुगालांचो. आज 450 वर्सांचो इतिहास हांगा दीस पडटलो गोंयकाराक, देशाक आनी विदेशाक. आनी त्याच्या खातीर हें दीस पडटलें. हांव तुमकां सांगता सावंड एंड लायट शो आउटसोर्स करूंक जाता, आमकां प्रॉब्लम ना. पूण आमच्या हातीन हें उरचें, गोंयकाराच्या हातीन म्हणून हांवें मागलेलें आनी हें अशें उरचें म्हणून सदांच. हें आमचें दायज, हें आमचें दीस इज आवर वेल्थ. 25 कोटी हाडून मोडल्या जाल्यार हिंगासर तें दिसता. त्या खातीर हांव सगल्यांक आदल्या डिफेन्स मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर तो ना आयज, तेजो उडास कोत्ता आयज, कित्याक तेणें आमकां हेल्प केलें पयशे हाडपाक. ती सेवा करपाक आज आमकां हांगासर मेळ्ळी. हें हांव म्हाजें भाग्य समजता, आमच्या चीफ मिनिस्टराचें भाग्य समजता की तांकां याद करप हें आमचें कर्तव्य, आमची ड्युटी जावन आसा. म्हणून आज हें जें तयार जालां हेची देखरेख प्रामाणीकपणान जातली. सीप आमी ऑपरेटेड कोणाक लीज करूं ना आनी कोणाक दिवपाचें ना, हें तुमी तकलेंतलें काडून उडयात. बीजेपीचो काटो काडटले जाल्यार टीम गोवा जाय. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजयाचो उलो. सगळेच सिटार गोवा फॉरवर्ड जिखतले अशें ना.
दुसऱ्या पक्षाचे बरे उमेदवार आसूं येता तांकां खंय गोवा फॉरवर्ड तेंको दितले. थिवीची झेडपी आणि आदलो आमदार किरण कानोळकाराची घरकान्न कविता कानोळकारान गोवा फॉरवर्डात एंट्री मारली. सेम गोवा नाव जर जातलें जाल्यार टीम गोवा जावपाची गरज आहा. आमी म्हणटात की सगळ्या कडेन गोवा फॉरवर्डच चिंतचे अशें आसना. गोवा फॉरवर्डा परस दुसरे मतदारसंघात बरो कॅन्डिडेट आसूं शकता. थंय आमी ताजे बरोबर आसपाक जाय. बीजेपीचो जर कांटो काडटले जाल्यार सगळ्यां भितर एकवट जाय. एकवट जाय म्हणून आमी म्हणटा हाजो अर्थ आमी भिवूंक ना वा आमी फराक ना वा आमच्यान झगडी करूंक जायना अशें ना. आमच्यान जाता, आमी सक्षम आहा. युतीविशयी उलोवप चल्लां. राजकारण कोविडाक रावूंक शकना. टीम गोवा करूंक सोदतल्यांनी वेळेची अर्जन्सी समजून खंय बेगीन पावल उखलचें. आणि इंडिकेशन थंयच्यान पॉझिटिव्ह येतात. आतां ताज्यो डिटेल्स ज्यो आहा त्यो म्हज्यान आज उलोवंक जायना, कित्याक त्यो आमी ताजे कडेन उलोवंक ना, ते आमचे कडेन उलोवंक ना. हांव फक्त एक तांकां पुश करतलो की बेगीन जावपाक जाय. टायम इज ऑफ एसेन्स. आज पसून हांव हांगा कित्याक आयलो? आज आमकांय खबर आहा की निर्बंध आहात कोविडाचे, हें सगळें आहा. पूण राजकारणान तूं रावूंक शकना. इलेक्शन येतलें 2022 2027 जिखूंक सोदना आमी. आनी जे कोण टीम गोवा म्हणून जे जावंक सोदता ताणें ते भशेन टायम इज ऑफ एसेन्स हें तकलेंत धरून स्टेप मारूंक जाय. ऑपोजिशन युनिटी जर जाली जाल्यार बीजेपी सिंगल डिजिटाक येता. चक्रीवादळ मारले तेन्ना थिवीच्या आमदारान खंय तोंड सुद्दां दाखयलें ना. वादळ येयलें तेन्ना हो आमदार खंय आसलो? हांव सगळ्याक झेडपी जाल्ल्या मतदारसंघात म्हज्या लोकां खातीर भोंवता जाल्यार हो घरा कडेन न्हिदला आनी मागीर येता आनी सांगता आमकां हांगसर तिच्या वांगडा तुमी कशें भोंवता? ऑफिसरांक धमकायता हांगसर. हेंकां संवयच जाल्ली आसा ऑफिसरांक धमकप, तेंचे बदल्यो करप. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. शिरगांव पाळे सरपंचा आड अविश्वास थाराव पास करूंक जाल्ली बसकाच खंय रद्द. गोवा फॉरवर्ड धरून हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांचो अतिरिक्त पंचायत संचालकांक घेराव. रद्द कित्याक? फायल दाखोवची. आमदाराच्या आदेशा वेल्यान कारस्थान म्हूण आरोप. संचालक म्हणटा ताच्या हातात कांय ना. गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास आणि जगदीश भोबे चल्ले हायकोर्टात. What's the resolution? Everything is proper. Everything is proper. Matter was raised in the house. I have the report. I have spoken to the highest report. I have spoken to the highest report. I have spoken to the highest official. No. Can't the going no. Go to the observer report. No. Observer report. Observer file. Hearing now. Opposite party. The yes party. You get the file. You get the file. You get the file. You are lying. You are lying. He's lying. He's lying. He's lying. You move high court. आमचा कोर्ट आमका कोर्टान अवस्था संदर्भ आमका कोर्ट यू गेट द फाइल. यू गेट द फाइल. कालच्या तारीख हिअरिंग होता. अरे यू आर एक्सपोज. तू आमके सलाह करे. दिस इज अ टोटल फ्रॉड ऑन यू सर. फ्रॉड केले सर. Don't model of democracy. No, I'm not. But I'm here to say. अरे तुम्ही सिनियर ऑफिशियल. तुम्ही सिनियर ऑफिशियल तुम्हाला रेस्पेक्ट करता आहे का? हे सरकार चढ दिसती पाहिजे ना. ते किती सांगा तुम्ही किती करतले? I am not concerned with the सरकार. सो आम्ही आता डायरेक्टरा पर्यंत गेले ऑल पार्टीज. आम्ही डायरेक्टराच्या नजरे मुखार हाडून दिले की सीएमान असेंब्लीन स्टेटमेंट दिला की ते पुलीस इंटरफियर जावचे ना ह्या डेमोक्रेटिक प्रोसेसान आणि मिटींग जातली म्हणून. आणि हो डायरेक्टर सांगता ही मिटींग इलिगल म्हणून. आता फटींग कोण? सीएम सावंत फटींग फ्लोर ऑफ द हाऊस काय वा डायरेक्टर फटींग? ही एक पंचायत पडटा अशी न्ही. आता टू नियमान दिला आम्ही आक्षीची उडयता म्हणून. आक्षीची वतली, बांबोळेची वतली. सगळ्यो पंचायती आणि फक्त दादागिरी आणि गुंडागिरी करून सरपंचाक आणि पंचांक कॅप्चर केला जसं बीजेपीन केला. आणि ही जी केस आसा आज स्टे ऑर्डर जाली म्हणून काय जायना. पेंडलायन वॉर्ड केले म्हणून काय जायना. आज अशी परिस्थिती आयल्या प्रत्येक इनजस्टिसाक आम्ही कोर्टान वचून ऑर्डर या गव्हर्नमेंटाक कोर्टाची ऑर्डरूच कळटा. सो इमिजिएटली वी आर मुव्हिंग टू द हायकोर्ट. काल ऑर्डर दिला. सो देर इज नो टाइम. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तांकां डेटूच दिवून न्यू सरपंचाक इलेक्ट करपाची मेजॉरिटी आसतना. 30 जुलयाक थरावा दिसा पंचायतीत एंट्री बंद.
बऱ्याच ड्रामा उपरांत अविश्वास थाराव पंचायती भायर टेबल घालून पास केल्लो. अविश्वास घालपी पंचांक तेको दिवंक लोकूय बरोच आशिल्लो. मिटींग जावंक जायना म्हूण पंचायतीत चोरयेचें नाटक म्हूण आमदाराचेर दुबाव. निमाणे पोलीस प्रोटेक्शनांत बसका जाल्ली. आतां अतिरिक्त पंचायत संचालकान नव्या सरपंचाचो थाराव रद्द केला. सध्या आदलो सरपंच परत खुर्चेर. सरकाराच्यो प्रायोरिटी चुकतात. कामां हातात घेतल्या तातूंत प्रचंड स्कॅमां. सुदिनाचो आरोप. वेर्णा म्हाळशेचे देवळाचे कामाक 100 कोटी आसात. बुट्टेन घरां मोडिल्ल्यांक सरकारा कडेन पयशे ना काय म्हूण सुदिनाचो प्रस्न. मोगोचे सरकार येतनाच खंय पयलीं भुमिपुत्रांची घरां जाग्यार घालतले. भाटीकाराचेर हल्लो करपा फाटल्यान कोण आसात ते खंय सरकारान सोदून काडचे. जर तुजे कडेन 100 कोटी म्हालसा देवीचें काम करपाक तूं गव्हर्मेंटाचें घालता आसत जाल्यार ह्या गरीब जे आमचे भुमिपुत्र आसा गोंयचे तांची जी घरां मोडल्या तांकां तुमी हे पयशे दिवपाक कित्याक तयार ना. हांव अशें म्हणना की म्हालसा देवीचें काम करचें न्हय, ती म्हजी कुलदेवता, त्या बद्दल दुबाव ना. पूण त्याच बरोबर जर तूं चुको करता 100 कोटी आनी 13 कोटी फेज 1 आनी 100 कोटी फेज 2 तूं जर ते काडटा आसत आनी लोकांक जर तूं 4 आनी 4.5 लाखांची घरां बांदून दिना आसत तुज्या सारको मनीस कोण आसचो ना. हांव हें शिटकावणी दिता आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता जे पयशे गव्हर्मेंट दिता ते तशेंच दवरा. हें इलेक्शन जाले नंतर तुमकां घरां बांदून दिवपाची जबाबदारी आमचें जें नवें सरकार येतलें त्या सरकारा मार्फत आमी घेवन दिता. कारण एक 4-4.5 लाखांनी 7 भावांचें घर जावंक शकना. 7 भावांचें घर जर जातलें आसत जाल्यार ताका 25-30 लाख रुपया जाय. प्रत्येकाक 2-2 रुमाचें घर आशिल्लें तें सगळें दोमनदोस्त जाल्या. उमेदवार म्हणून जो काम करता डॉक्टर केतन भाटीकर हाचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. हो हल्लो करता आसतना बाब केतनान ताका धरलो आनी भायर हाडलो. केतनान PIक सांगलें की जी फुटेज आसा ती सगळी फुटेज पळय म्हणून. PIन कितें केलें म्हाका खबर ना. जे नंबर रजिस्टर आसा ज्या मनशान हें सगळें केलां ताणें ह्या 4 दिसांत कोणा फोन केले ते ओपन कर म्हणून. तेंय PIन केलें ना, DYSPनूय केलें ना. हांव रिक्वेस्ट करता तांकां ह्यो दोनूय गोश्टी इमिजिएट तांणी करच्यो. ज्या मनशाक मारलो, ज्या मनशाक त्रास दिलो ताका हरशीं ID हॉस्पिटलांत धाडून ताजे सगळे डॉक्टरी तपासणी करपाक जाय आशिल्ली. ती डॉक्टर केतन भाटीकाराची करूं ना. हें खरेंच वायट दिसता. रुल्स एंड रेग्युलेशन्स PIन DYSPन म्हाका शिकोवपाची गरज ना. आय नो रुल्स एंड रेग्युलेशन बेटर दॅन दॅम. हें हांव इतलीच शिटकावणी दिता. हांव इतलेंच तांचे कडेन मागतां सगळे जे तांणी फोन केल्या आनी जाणी हें कोणी केलां 8 दीस तो कित्याक हांगा येवन रावला, तो कितें करतालो कोणें येवन, हे सगळ्यो गोश्टी आमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय, जनतेक कळपाक जाय. आनी तातूंत कोण डिफॉल्टर आसा, कोण त्रासदायक आसा हें ओपन जावपाक जाय. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
पणजे कदंबा बस स्टँडा भायर आशिल्ल्या फुलां फळांच्या दुकानांचेर सीसीपीची कारवाय. सीसीपी नोटीस दिनासतनाच कारवाय केल्या म्हूण दुकानदारांचो बोवाळ. दुकानदारांनी खंय कसलेच अतिक्रमण केल्ले ना, लोकांक कसलोच त्रासूय जायना. केटीसी आणि सीसीपी मदीं कितें चल्लां तें खंय खबर ना. बशिल्ले कडेन त्रास दुकानदारांक. CCP officers tried to remove our things here, our products here, but we tried to oppose. We convinced them, the CCP commissioner, we told MC, we have an understanding with the KTC. And we need to speak to them. The chairman, Mr. Sanjay Gate, is presently out of station. Some of the officers from KTC still insisted on getting the things removed. We are not outsiders. You need to do something. Talk to us. We have an association. Let us have a meeting. The communication gap between the CCP and KTC officials are making the shopkeepers suffer. If there is an issue of some encroachment or something happening over here at the shopkeepers, let us all come together. Give us some time. दर एक म्हयन्याक न चुकता भाडे फारीक करता. त्या भायर दर वर्सा 6% भाडे वाडूय. तरी आसतना CCP कित्याक सतायता काय म्हणून प्रश्न. परिकरा फाटल्यान खंय गोंयकाराचो वालीच ना. आमी ही शॉपां पळय घेतल्या ही इल्लिगल एनक्रोचमेंट न्हू. प्रॉपर कदंबाशेन टेंडरान पार्ट घेवन आमी टेंडरांच्यान ही शॉपां घेतल्या. आमकां तेंच्यांनी डिमार्केट करून दिला. रेंट आमी कितें आहा तें वेळेर इन एडवान्स भरता सगळे. इतले करता आसतना प्लस एवरी इयर 6% रेंट वाडयता. येवन सांगा बरे भाशेन येयले टेम्पोन बोडले फोडमोड करून सामाना सकट भरून व्हरता. अशें दिसता की आमी खंय तरी चोर कशे गेल्या मरे आमकां. आतां तुमकां काडपाचें आहा जावं कितें आसा हे आमचे पेरिशेबल गजाली. आमकां एक 4 दिसाची तरी सांगा बाबा हे काडूंक जाय, तुमी भितर घेवंक जाय, 4 दीस पयले सांगा. अशी आमची नाशाडी करप म्हणजे हे मनीसपण न्हू. आयज जर पर्रीकार भाई आसलो न्हू, मनार भाई आसलो, अशी पाळी आमच्या केन्नाच येवची नासली. कोण तरी वाली म्हणून आसलो पळय आमकां ह्या गोंयकारांक, तो वाली गेलो. गव्हर्नमेंट कितें खंयचे दुडू खातात. 50 वर्सां जावन गेली, अजून बस स्टँडूच जावंक नाहलो. कदमा येयच नाहले जमनी रेबान इतल्या चिखलान बसलेले. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. म्हयनो जालो तरी एक खाजगी अँब्युलन्सीक कुडचड्यार परवानगी मेळना म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी अमित पाटकर आनी कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काडलो. आरोग्य खात्याक कित्याक लागून कळाव जाता काय म्हणून प्रस्न. कोण तरी मुद्दाम आडमेळे घालता म्हूण दुबाव. 4 दिसां भितर परवानगी दिना जाल्यार उपासाक बसपाची तयारी. बीजेपी सरकार हाय हाय. बीजेपी सरकार हाय हाय. बीजेपी सरकार हाय हाय. बीजेपी सरकार हाय जस्ट म्हज्या मनशान सांगलें कित्याक इन्स्पेक्शन चालू आशिल्लें तेन्ना हांव थंय प्रेजेंट नाशिल्लो. सो म्हजो मनीस थंय प्रेजेंट आशिल्लो. तो म्हज्या मनशाक विचारता खंय की तुवें अमित पाटकर इनिशिएटीव नांव कित्याक घातलां एम्ब्युलन्सीचेर फक्त एम्ब्युलन्स म्हूण आसपाय म्हणून. त्या ऑफिसराक आनी सरकाराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता की 108चेर GVKचें नांव कितें आसा, मणिपालाच्या एम्ब्युलन्सीचेर मार्स कितें आसा, श्रीपाद नायकाच्या एम्ब्युलन्सीचेर श्रीपाद नायक नांव कितें आसा. म्हणल्यार तुमी राजकारण करपाक सोदता हांगा. ही आमी राजकारण न्ही म्हणून आमी एम्ब्युलन्स लॉन्च केली, नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट. पूण आज तांणी आमकां मजबूर केलें. दुसरें, आमी समज जर आमकां 4 दिसांनी जर तर आमकां परमिशन मेळना, आज BJP सरकार फेलियर आसा आमकां परमिशन दिवपाक. आमी काँग्रेस पक्ष हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतले जो मेरेन आमकां परमिशन मेळना. तो I am just appointing authority by the director to verify and send the documents and my report. Did you found any query? Did you found any query in ambulance? No, I have not got. I have sent the report. Only that म्हणून ताका विचारले की तुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिवं जातलें. नाही, एज पर मेडिकल लॉ जे आसपास जाय एम्ब्युलन्स तितले आसा त्या एम्ब्युलन्सान. As per there are sections from 15D A to P म्हणून आसा. Everything is there. This is final inspection. Yeah. तो तुम्ही सॅटिस्फाय आसा आजच्या इन्स्पेक्शनान? हय.
फुल्ली सॅटिस्फायड मागीर तांकां 8 दीस भितर परमिशन मेळटलें that I have to send the file, so I have to type it, so by probably by tomorrow I will send the file, and then it is up to the director. Director हाती आसा परमिशन दिवपाचें काय ना ते डायरेक्टर हाती एवरी टाइम इतले 1 महिना लागता 1 महिना पिरियड ते तुम्ही प्रेशर बीन पिरियड लागता एप्लिकेशन आहे जर तुमचे प्रेशर बीन खंयच्यान येयल्लो बीन नो नो आय एम नॉट अंडर एनी प्रेशर आय एम डुईंग माय जॉब एज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट मडगाव पोन्ने मार्केटातले सिदाल कपेलात तिसरे फावट चोरी खिळी कापून चोरयेची पद्धत पुलिसांनी 24 वरां भितर आरोपीक उखल्लो धरला तो अमजद खान कर्नाटकाचे शिगांवचो आदी आनीकूय चोऱ्यांची खंय ताणें कबुली दिल्या कपेलाचो खजिनदार म्हणटा चोरी करतना लागसारचे सीसीटीव्ही कॅमेराय खंय चोर घुवणावन दवरतात ओल्ड मार्केटान सीदस आल्मस हें कपेला सीदस म्हणजे फाली सीदस आल्मस लोकांक देवोसा हय कपेला येवन मागतात आनी लोक डोनेशन घालतात हो तांचे पयशे येतात ते तांच्या ओतम्याक मीस पेटयता आमी आतां पोत्तून पोत्तून हे कपेल फोडटात हे हांवून चयल्यार तिसरे फावटी जाले काडटात वतात आनीक तांकां पयशांची आशा कशी लागलेली आहे राती आनीक फावटी फोडली आनी हे सुवातेर रातच्या वेळार जायते कोण कोण न्हिदतात थिंगा ते कोत्ता म्हणून Whatever was in the pipe, I just removed and gave father. That was about 100 rupees. But the other ones which was put there, which are fallen inside the box, has to be taken because they opened the box, they have removed this. This is the second time within a month that we are facing this problem. Here they have cut a lock, no? Like last time, same this thing. And I feel it is the same person because the style of breaking the thing is the same. That's what I've been telling. Last time's thing is not been settled as that because that fellow they brought, there's a suspect they brought, but he's denying it. So they were suspecting somebody else. Now I do not know what has happened. Police say they come, but how can I verify that? I do not know. When they come, these robbers or beggars who are there sitting here run in that gully and they hide. The moment police goes, they come back. There are CCTV cameras in Holy Spirit with Babush, in medicine, but what they do when they are going to do something, somehow they turn the camera. I do not know how they can. Because somebody told me they go on the shoulder of each other and they turn the camera. So that they are not caught. They put a mask. कोविडाच्या फाटभुंयेर लोकांची गर्दी कमी करूंक गोवा बागायतदार सोसायटीचो नवो उपक्रम शुक्रार सावन बागायतदारच्या गिरायकांक व्हॉट्सएपाचेर आपल्या सामानाची ऑर्डर दिवंक मेळटली लोकांनी सकाळी ऑर्डर दिवन सांजे आपली ग्रॉसरी आणि सामान व्हरू येता सुविधा बागायतदाराच्या सगळ्या ब्रांचांनी लागू कोरोनाक लागून जी एक परिस्थिती सगळ्या जगभरा भितर तयार जाली त्याचोय परिणाम हळूहळू सगळ्या समाजाचेर जावपाक लागिल्लो आसा आणि हे लक्षात घेवन बागायतदार संस्थेन आता व्हॉट्सएपाचेर ऑर्डर्स घेवपाची जी स्कीम आसा ती चालू करपाचें ठरयिल्लें आसा की जाका लागून लोकांची गर्दीचे संबंधान आमी एक तेजेर कंट्रोल येवपाक शकतलो नंबर 2 लोकांचो वेळ वाटावतलो फाल्यांच्यान तेजी सुरवात जाता आणि गोंयच्या सगळ्या आमच्या बाजारांनी हेचे संबंधान एक डेडिकेटेड मोबायल नंबर जो आसा प्रत्येक बाजाराक सेपरेट आसतलो आणि त्या काळांनी त्यांनी त्या नंबराचेर ग्राहकांनी कॉन्टॅक्ट करपाचो आपलो मालाची जी हें आसा जें तांकां आतां सामान जाय तें सामान तांणी बरोवन दिवचें टायप करचें तांणी दिवचें सकाळीं 8:30 ते दनपारां 1 मेरेन तांणी ही ऑर्डर जी आसा ती ऑर्डर दिवची डिलिव्हरी सिस्टीम ना ही हांगासरल्यान येवन सामान माल व्हरचो पडटलो डिलिव्हरीचे अजून आमी डिलिव्हरी करता आसतना कांय विचार त्याचोय केल्लो आमी पूण त्या कांय अडचणी तातूंत आसात आनी म्हणून आमी असो विचार केलो की त्यांनी सांजचे येवन व्हरचें तांकां मागीर लायनीन रावपाची गरज ना हें ना तेणी सकाळीं ऑर्डर दिली की सांजचे येवन ते घेवन गेले सामानांक कितें हें आसतलें अमकेच लिमिटेशन आसतलें काय जाय तितलें मिनिमम 1000 रुपयांची ऑर्डर तेंची आसची 1000ची कारण कितें आसा की सगळो माल एकदम जर कमी क्वॉन्टिटीचो सांगलो जाल्यार तांकांय परत अडचण आसा कारण आमचो तेजेर 60 रुपया हो तेजो सर्वीस चार्ज आमचो आसा ताका लागून 1000ची ती ऑर्डर आसची आणि दिता आसतना ऑर्डरी भितर सुद्दां त्यांनी दिता आसतना आपल्याक कितें नेमकें कित्याक खंयच्या प्रकारचो ब्रँड जाय कितें जाय हेचें तांणी बरोवन दिवचें किंवा ते टायप करून घालचें तेचेर व्हॉट्सएपाचेर जाका लागून आमी तशा पद्दतीचो माल जो आसा ते आमचे जे हें आसा ते सगळे जाण काडून दिवपाक शकता
डिलिव्हरी काउंटर सेपरेट असतो काय तापूस वेगळं असतं चेकिंग म्हणजे त्यांनी येता असताना आपले त्यांनी आपली हे कारण कितें आसा खूब फावटी आतां आमी माल काडून दवरलो कारण कांय जाणांक चेक करपाचो आसतलो आपणें सांगलेलें तीच ऑर्डर आसा काय ना हें पळोवचें पडटलें पूण आमची एक तांकां सगळ्यांक हें आसा की त्यांनी चेक करून आपलो घेवचो आपल्या पोतेन घालून तांणी व्हरचो म्हणून तो अशा पद्दतीन पॅक करून दिलो जाल्यार एक फावटी अडचणी येवपाक शकता. पण त्या टायमार गर्दी जावची ना अशी दिसना तुमकां सगळे जाण समज जर येयले त्या टायमार व्हरपाक ना तशी जावची ना ती वयल्यान खरें म्हणजे एकदम एका टायमार जो हेच्या टायमार जाताली पळय ती उलट ह्या निमतान खरें म्हणजे आमी चड कंट्रोल करपाक शकताले आनी ते बऱ्या पद्दतीन जातले आनी आतां सुरवातीक काय अडचणी सुरवातीक येवपाक शकता पूण तातूंतल्यान गजाली स्पश्ट जायत हे म्हणजे भाजी आसत फळां आसत हे मात तातूंत आमी दिवचे ना हे मात आसचें ना. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. आमदार मंत्री बाबू पेडणेकरांचे कसलेच उपयोगाचो ना. पेडणेचो मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकार म्हणटा बाबून आमदारकी जमना जाल्यार सोडची. मोपा एअरपोर्टाच्या कामगारांक पेडणे कासरवांडणे हेल्थ सेंटरात वाशीन दिवंक हाडच्या परस कंपनीन थंयच वॅक्सिनेशन सेंटर घालचे. कंपनीन गोंयकार सोडून भायले कामगार भरल्यात. बिहार झारखंड ह्या एरियातले असलेले आणि हे दररोजचाच आसा. आम्ही जेन्ना चौकशी केली ते सगळे बाहेरचे असतात आणि ते सगळे वॅक्सिनेशन करपाक गेले. म्हाका तरी वाटता ह्या कंपनीन स्वताच्या ऑफिसामध्ये वॅक्सिनेशन सेंटर कित्याक उगडिनात जेणे करून ते आमच्या लोकांमध्ये तरी पसरतना आम्ही पेडणेकर जर इतले बरे असताना जर आमच्या मध्ये पसरला जाल्यार परत पेडणेकरांची परिस्थिती काय जातली. तर शक्यतो त्यांच्या जंय मोपाचें काम चलता थंय घेवचा. सगळ्यात दुसरी गोष्ट असं विचारला ते सगळे लोक कामाक गेले. सगळे लोक कसले कार्पेंट्री सिव्हिल वर्क केलेत. आमच्याकडे नाहीच काय हो कोणी सिव्हिल वर्क हे आमच्याकडे कोणच कार्पेंट्री काम करणारे नाही असत. इथले जर 100 लोक जर भायले येऊ शकतात आणि माझे पेडण्याचे लोक जे भुकेलेले जे कामाक वळवतात त्यांच्यासाठी काय सेवा केली. त्यांच्यासाठी आमच्या डेप्युटी सीएमान काय प्रोव्हिजन करून दवरला. त्यांच्याकडे हे आमच्या लोकल लोकांक कित्याक घेवंक जावंक ना. ते कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक सक्ती करूंक ना की पयलीं लोकल्सांक घेयात मागीर भायल्यांक घेयात म्हणून. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इतले गोष्टी घडटात असल्या मिनिस्टराक जो डेप्युटी सीएम त्यांनी राजीनामा देणं गरजेचं आसा. तो आमचं पेडण्याचं एक तरी ते सगळं वाईटच काम करता. बरं काही जायना ह्या हे कितें चल्लां पेडण्यान तेच खबर ना. बाबू हे पेडणे काबार करूंक सोदता आनी घाटीत हांगा भरून पेडण्यान जर आमकां खंय तरी काबार करूंक सोदता ते जावचें ना. बाबू तुका सांगता तूं राजीनामो दिवची गरज आसा. सांग्यार भाटीच्या श्रीमती नायक आणि तिचे चलयेक जाय तो सगळो आदार दिवपाचे उतर आदलो आमदार सुभाष फळदेसायची घरकान्न अलका फळदेसायन दिला. फाटल्या पावसात सुभाषान खंय तिची खोप सारखी करून दिल्ली. आता सिलिंडर खाणा जेवणाचे सामान घेऊन अलका तिच्या आदाराक पावली. तांकां पोटा पाण्याचे साधन दिवपाचे उतर. खबर आसा म्हाका तांची घरा खातीर पंच सदस्य रमाकांत नायक सुभाष फळदेसाय वाड्यावेले सगळे लोक हांणी सगळ्यांनी हेल्प करून तांकां हें ल्हानशें घर बांदून दिलें. तातूंत मातशें कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून तांकां चिरे लावन बांदून दिवपाक मेळना. पूण तांचे कडेन जशें जाता गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो स्किमी तांकां मेळ्ळ्या. फक्त आतां ज्यो कितें उरल्या त्यो पसून हांव तांकां मेळोवन दितलें. हाडपाक पयशे ना. हो भरिल्लो सिलिंडर हाडला ताका 6 म्हयन्याक 1 सिलिंडर लागता. 6 म्हयन्याक ज्या दिसा सिलिंडर सोंपता त्या दिसा म्हाका कॉल कर हांव सिलिंडर हाडून तांकां दितलें. कितेंय जर ताका कमी पडलें जाल्यार हांव दितलें. पण बायलांक आपल्या कॉन्फिडन्साचेर आपल्या हाचेर रावपाक शिकयता. आपूण स्वता कशें काम करून आपल्या हाचेर लाचार करची ना बायलांक. म्हज्या बरोबर जितल्योय बायलो आयल्या त्यो कितें ना कितें सोडून आपल्या सेल्फ म्हणजे आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक आमी शिकयल्या.
ना घरा कडेनच आपले हांगा सगळे व्यवस्थीत एक कशें ताका शिवण क्लास ना कितें शिकोवन तरी आमी ताका फुडें व्हरतली. देवा वाचल्या पती न्हू वयर एक तेंगे पणटी दिसी सकयल एक पणटी पळयता हाते पळयता आनी जेवची तूं खरें सांगना देवा सांगता बरें दिसना म्हाका पासून. कांय आतां लुगाराच्या प्रॉब्लेमाक लागूनच अशें उरलेलें आसा. हें आमी म्हाजो फादर आसतना हांव पंच आसलो तेन्ना आमी हें थोडें फार तांकां काम करून दिलें. हें घर सामकेंच मटकळी आसलें हांगा आसलें म्हणजे तें घर काय कितें तें लोकांक कांयच कळनासलें हे पद्दतीन तें घर आसलें. पूण हांगा कितें आसा कांय तांचें तें लुगारा लागून हें घर अशें उरलेलें आसा. उज्जीवन बँकेचे गोंय फाट्यान म्हापशा पालिकेक गार्बेज मिनी ट्रक आणि डस्टबिन दिल्यात. उज्जीवन बँकेच्यो म्हापशा आणि वास्को ब्रांची आसात. मडगांव भर रस्त्यार BMW उजाचे नेमके कारण कळिल्लें ना. धारगळे हायवेचे कामाक लागून आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडंट जातात म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ. गोंयभरच्यो एक खबरो. We are doing this CSR program since after company getting profit. So we are conducting every year, in all over Pan India. Almost closely we to 575 branches in the Pan India totally, and even we have 1600 staffs, and also 16 lakhs customers in Ujjivan. Almost the book size of 12,000 crore. तेंचे गोंयांचे 2 ब्रांचीस आसा वास्को आनी म्हापसा. म्हापसा तेंच्यांनी आमकां छोटा हत्ती आनी 10 डस्टबिनां दिल्लीं आसा जी आमी म्हापशा भर सगळ्याक लायिल्ली आसा. पेपर उडोवपाची डस्टबिनां दिल्ली आसा. त्या पद्दतीन ही छोटा हत्ती आमकां दिल्लेले आसा. आनी म्हणजे सारकी गरजेची वस्त म्हणटा पळय ती उज्ज्वल बँकेन आमकां आयज हांगा दिल्ली आसा. 150 कॉल आयले कितें BMW गाडयेक उजो लागला म्हणून KTC सर्कला कडेन आमी ताबडतोब आमची गाडी घेवन टर्न आवट केलो आनी स्पॉटार पावल्यार उज पालवयली. फूल लॉस आसा तेजी गाडी. कोण गाडये भितर बी कोण आशिल्ले? गाडी भितर आशिल्ले ड्रायव्हर आनी आनीक आशिल्लो तो भायर सरलो. आतां हें ना विचारलो इन्फॉर्मेशन कांयच ना आमकां. आतां ओनरा व्हेकल ओनरा विचारलो ही गाडी कोणाली ती? गाडी रोहन कारेकर तेगेली गाडी BMW गाडी ती. फायर अंडर कंट्रोल आसा. हे सायडीक बाराब्याच्या सारखे तोंडा मुखारच हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. आनी जे हांगा गांव आहा तुये खाराबो मोस्टले व्हेकलांक वचपाक कशें प्रोविजनच केल्लेली ना. आयज जर हांगा फ्लायओव्हर आसलेलो जाल्यार त्या लोकांक येण्या जाण्याक खंय तरी बरें पडटलें आसलें. हो 2 गाम्या कडलो जो फ्लायओव्हर ब्रिज आहा 2.5 करोडाचो फ्लायओव्हर ब्रिज आसलो तो बाबू आजगांवकारान कॅन्सल केला. हेचे पयलीं अशे 2 मेजर एक्सिडंट जाल्ले ते बाबडे वाटावले आनी आज ही मोटरसायकलवालो बाबडो उडकी मारल्या म्हणून वाटावला. आता 15 ऑगस्ट जावच्या पयलीं हांव मागता बाबू आजगांवकाराक की हो फ्लायओव्हर जो तुवें कॅन्सल केला तो आधी पयलो आसलो तसो फ्लायओव्हर ब्रिज बांदपाचो. फ्लायओव्हर जर आसलेलो ही गत जावची नासलेली. फ्लायओव्हर ना खंय अंडरग्राउंड ना. अंडरग्राउंड कितले पयस दवरला 1 किलोमीटर चलतले मनीस थंयसून आनी क्रॉस करतले. ह्योच तो प्रॉब्लेम ह्योच तो विकास बाबून हे बाबूक हे कळना. ही सादी गोष्ट कळना की हयसर जर फ्लायओव्हर ना जाल्यार कशें जातलें हयसर. साश्टीतले राया कणसाचे फेस्त मोठ्या उमेदीन जाले. इगर्जेच्या लागसारच्या शेतात वचून पाद्रीन कणसांक बेसाव घाले. ह्या फेस्ताक शेतातले पयले भात पीक हाडून इगर्जी देवाक दितात आणि मागीर ते लोकांक वाटतात. कोविडाचे नेम पाळून फेस्त जाले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. आयज आमी राया फिरदोसकारां सगळीं व्हडा उमेदीन आमची नेवी साहेबणीची परब मनयतात. सगळे आमच्या राज्याच्या गांवच्या भाव भयणांक हांव परबी दिता. आयज आमच्या फादरान आशिर्वाद घालून शेताचेर सगळें बरें पीक ह्या वर्साचें बरी पीक जावं सगळी बरी पीक जावं आनी बरें लोकांक बरें फळ पिकोवं. सो सगळ्यांक हांव आनीक फावटी रायच्या गांवच्या भाव नेवी साहेबणीच्या नांवान पुनून परबी पडयता. मातशें नांव सांग तुमचें. पयलींची परंपरा कितें? ही आमची पयलींची परंपरा जे पणस आमी पयलें रोयता राय पिकयलीची आमच्या रायगांव आनी सायबीच्या नांवान बरी पिकावळ जावं सायबीच्या नांवान आमी तें पयलें
आमचो फादर ते आशिर्वाद जाता मागणें करून आशिर्वाद जाता आनी बरी आख्ख्या गांवांक त्या गोंयांत सगळी बरी पिकावळ जावपाक तेजी आशिर्वाद जाता. सो ती आमची पयलीं सान आहा आदी सान पयलीं सान जाल्ली आहा आमची. सो ती आमी पाडीत येयलो आसा आनी ह्या वर्सा आमकां आनीक उमेद आसा की कित्याक आमकां बरे भाशेन कोंकणी करूंक मेळना म्हणून. ह्या बुलेटिनींतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.